बुलाओ, चलो पुलिस को बुलाओ। अरे मीटर तुम्ही एक मिनिट हांव काल उलयलो मीटर तुमचे कडेन अवेलेबल ना जाल्यार तुमी स्लिपी कित्याक दिना स्लिपी स्टॅम्प मारून कित्याक तू एक काम कर तू या पोलिसांनी माझ्या अरे आम्ही येतो पोलिस इशू आहे की 25,000 टॅक्सी वाले 25,000 टॅक्सी राम चलो बढ़िया। आपको परमिशन किसने दिया मीडिया को गाली डालने के लिए? गाली किसने डाला? हाँ, आपके स्टाफ ने और आपने डाला है। किसने डाला? आपके स्टाफ ने पूछो, आपके स्टाफ ने गाली दी है, पूछो उसको, बुलाओ लड़की को, बुलाओ यहाँ पे लड़की को अभी सामने बुलाओ। पुलिस को बुलाते हैं ना, बुलाओ पुलिस को, चलो बुलाओ लड़की को सामने बुलाओ। आप चीटिंग करते हैं लोगों के साथ और हमें ये करते हैं। क्या चीटिंग करा बताओ? फ्रॉड कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। अरे वो साइड ही करा रहे, मीटर फिटिंग नहीं कर रहे हो। किसने बोला? और हम लोगों को चालन क्यों आ रहा है? चलान हम कर रहे हैं। हाँ चलान हम कर रहे हैं। आमच्या बोलताना पोलीस माझ्या बोलतो म्हणून तो आयज उलयता न्हू मिडिया भितर आपूण घेयना म्हणटा परमिशन दाखय पुलिसांक आपूण आपयता म्हणटा दादागिरी करता हो दिल्ली वालो दादागिरी करता आमच्या गोंयान येवन दादागिरी करता आमी हे खपोवन घेवचे ना उलयता हांव मिडिया कडेन उलयता मिडिया कडेन उलयता दिल्ली वाल्यांची आमी दादागिरी खपोवन घेवचे ना कित्याक चलना चलना म्हणून आयज उलयता न्हू आमी फाल्यां आमचे गाडये पासिंग करचो ना तूं येतलो जाल्यार तू हे आमचे कडेन सांगू नाका आमी तुका घालून आमी फक्त फिटिंग करतले आनी सर्वीस दितले वर्कशॉप वर्कशॉप जाय पडटा हेच वर्कशॉप हे ऑफिस शटर बंद करून तुमी वयतले हांव आसा हांगासर कितें सांगता रे स्पीड ऑनर आयज आमकां बसयले तेंची वर्कशॉप स्पीड ऑनर तशेंच हे मिटर येयला फाल्यां शटर बंद करतलो आनी वयतलो दिल्ली वालो शटर बंद करतलो आनी वयतलो तुजे कडेन वर्कशॉप का मीडियाक वर्कशॉप दाखय तेंच्याकडे वर्कशॉप ना हे लोकांकडसून पेमेंट घेतात डेट 2 म्हयने आनी आमकां हे कोण ITO ट्रॅफिक सेला आमकां तालांव घालिता तेन्ना कोण रिस्पॉन्सिबल आनी हो दिल्लीवालो आनी हेजो स्टाफ मिडियाक स्वता गाई सोता हो दिल्लीवालो आनी हेजे स्टाफ मिडियाक गाई सोता मिडियाक भितर एंट्री करपाक दिना मिडिया हॅज फूल रायट टू एंटर इन दीस प्रॉपर्टी आनी हे बाय ते दिल्लीवाले मग एजन्सी घेवन हांव पुलिशे कडेन तशेंच गव्हर्मेंटा कडेन हे जे दलाल येयल्या जे दिल्लीचे दलाल येयल्या पळय तेंचेर सत कारवाई करपाचें अशें मागता कित्याक आज ते मिडियाक जर अशें करूं शकता जाल्यार सर्वसामान्य लोकांक ते ह्या ऑफिसान पांय दवरपाक दिवपाक ना परतून एकदां हांव अपील करता पुलिशे कडेन तशेंच गव्हर्मेंटा कडेन ते चलयेचेर एक्शन जावपाक जाय जे तेणी बॅड वर्ड दिला आनी मिडियाक आज गाई सोवल्या पळय त्या खातीर देव बरें करूं येटूच कळ्ळो हांव म्हाज्या कामा खातीर भायर वतालो बट जे आमचे टॅक्सी भाव मिटर बसपाक तांकां डेट दिल्ली त्या खातीर ते आयिल्ले हांगासर तशी मिडिया आयिल्ली जेन्ना हांव पावलो तेन्ना बोवाळ जालो की मिडियाक गाई सोडल्यो मिडियाक दवरल्या म्हणून हांव पयलीं सांगता आनी अपील करता गव्हर्मेंटा कडेन तशें पुलिशे कडेन जो मेरेन ते चेडवाक अरेस्ट करना हाडून तो मेरेन आमी ओगी रावचे ना जर गरज पडली जाल्यार एंटायर गोंयभर टॅक्सीकारांक उलो मारतलो एंटायर गोंयभर टॅक्सीकारांक कित्याक आयज ही फसवणूक चालू आसा काल आमी चेअरमॅन ऑफ STAचे डायरेक्टराक हांगा मेळपाक गेले तेणी एक रिमार्क आमकां बरोवन दिलो की तुमी सेक्रेटरी ऑफ ट्रान्सपोर्टाक मेळा म्हणून आमी सेक्रेटरी ऑफ ट्रान्सपोर्टाक काल मेळ्ळे तशेंच तेज्या उपरांत तेज्या ऑफिसान आमकां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टूय मेळ्ळो खूब भासाभास जाली
एक अशी गजाल तांणी सांगली जी आयज खरेंच म्हाका मेन्शन करूं कशी दिसता. हांव ऑनरेबल हायकोर्टाचो जे जजमेंट दिला हांव तेजे अगेन्स्ट वचना. एप्रिशिएट करता ऑनरेबल कोर्टाक हांव हें करूं शकना. बट जेन्ना सेक्रेटरीन सांगलें तो सांगता मीटर डालो म्हणटा तूं और उसके ऊपर कपड़ा डालो, वो लिया नहीं लिया चलेगा म्हणटा तो. सेक्रेटरी सांगता लिया नहीं लिया चलेगा, पूण तुमी घाला एकदा तो आनी फोंडान पडा ते हे 12,000 दिवन आनी तुमी गाडी चलया म्हणटा. हो खंयचो कायदो? हांव येयलो म्हाका म्हणूंक लागले तुजें अपॉयंटमेंट कॅन्सल केला. हांवें म्हटलें कित्याक केला? तेन्ना तुका आमी मंडे आपयता म्हणूंक लागले ते. सो हांवें कितें म्हटलें म्हाका काल ऑलरेडी तालां पडला मिटर बसोवंक ना म्हणून. हां तेन्ना तालां पडला तेन्ना हांवें सांगलें फाल्यां 3 दीस म्हाका कंटिन्यूस तालां पडटले, ते कोण रिस्पॉन्सिबल आसतले. आनी ITO आमचे ट्रॅफिक सेल कितें म्हणटात ते तुमचे लोक. तेन्ना म्हाका हॅरेसमेंट चालू आहा, सगळे टॅक्सीवाल्यांक हॅरेसमेंट चालू आहा. तेन्ना हांव मिडियाक घेवन भितन गेलो. कोण तो दिल्लीवालो तेंचो ओनर आहा पळय तेणी मिडियाक रायट ना म्हणून मिडियावाल्याच्या मनशाक हात घालून तेणी भायर उडयलो. म्हणजे आनी तो म्हणूंक लागलो मिडिया कडेन परमिशन आहा, हें आहा, कार्ड दाखय म्हणून. मिडियाक कोणूच चॅलेंज करूंक शकना. जेन्ना पळय इनजस्टीस जाता, जेन्ना कितें क्रायम रिपोर्ट जाता, मिडियाक फूल रायट आसा खंयसरूय एंटर करपाक. मात मिडियाच्या मनशाक हेंच्यांनी काडून भायर उडयलो. आपल्या ऑफिसाचो तुमकां रायट ना, परमिशन दाखय म्हणून. आनी तेंच्या स्टाफान मिडियाक गायी सोवल्यो. तुमच्या बायेचो गो तुमी कितें करता तें कर, आपूण पुलिसांक हाडटा, आमकां धमकी दिल्यो, मिडियांक धमकी दिल्यो आनी ते चेडवा लिपोवन रावला. हांव मागता PI कडेन हेजे चेडवाच्या अगेन्स्ट एक्शन घेवपाचें आनी हेजी एजन्सी आहा ती बंद करची. हे दिल्लीवाले आमकां दादागिरी करता. हो कोण ओनर आहा पळय दिल्लीवालो आमकां धांवडून धुकलून भायर उडयता. मिडियाक धुकलून भायर उडयली. मिडियाक गायी सवता. आमच्या तेंचे स्टाफूय आमकां गायी सवता. तेन्ना व्हडले नालायक, व्हडले घांटी, व्हडले दिल्लीवाले दलाल हेंकां काडून उडोवपाचें आनी हेंची फाल्यां घरात पडत. ऑल गोवा टॅक्सीक हांव आव्हान करतलो आनी हेजें ऑफीस फोडूंक लायतलो, हेजें ऑफीस बंद करूंक लायतलो. हेंचे कडेन आयज वर्कशॉप ना, हे लोकांक त्रास करता, फक्त पेमेंट घेता. हेंचे कडेन मिटर ना, वर्कशॉप ना. फाल्यां खंय शटर बंद करतले आनी हे वयतले. तो आयज आमच्या माथ्यार स्पीड गव्हर्नर घातले खूब दिसां पयलीं. तेंचे पळय जाल्यार आयज ऑफीस सुद्दां ना. तशेंच हेंचे आयज ऑफीस फाल्यां शटर बंद करून वयतलो आमचे कडेन पयशे घेवन. तेजेर ओब्रिगात कोण आसतलो? आमच्या टॅक्सीवाल्यांक धुकलून भायर उडयता पेमेंट घेवन. मिटर बसोवपाचें उलयले आनी सरकार सांगता 31st इज लास्ट डेट फॉर फिक्सिंग ऑफ मिटर. हेंचे कडेन मिटरूच ना जाल्यार सरकार आमकां डेडलायन कशी दिवंक शकता? दिल्लो तेन्ना म्हाका बसयना म्हणून सांगलो आनी म्हाका अपॉयंटमेंट दिलो 2 तारखेर आनी एक दिलो म्हाका 1 तारखेर. आनी जेन्ना पळय हांवें मिडिया काडून बोबाळ केलो बाबा म्हाज्या गाडयेक मिटर बसयलो हेंच्यांनी. आतां खंयचो मिटर बसयलो हेंच्यांनी? हां लोकांक हॅरेसमेंट, टॅक्सीवाल्यांक हॅरेसमेंट सदांच करतले तुमी. आमी एक टॅक्सीवालो 5 जाणांचे पोट भरता. हांव एक ग्रॅज्युएट, जॉब ना म्हणून सरकार आमकां जॉब दिवंक शकना. आमचो CM व्हडली व्हडली बातां उलयता. स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर भारत व्हडले स्लोगनूच मारता तो. ग्रावंड लेवल येवन पळोवचें आमकां कसले त्रास जाता. आमची रिणां आसा. फाल्यां आमच्या बायल भुरग्यांक घेवन आमी रस्त्यार बसता. हां आमकां म्हणटा मडगांव वच आनी 1 म्हयन्याचो तालांवाचो टायम दिता. मडगांव वच आनी तालां भर, वास्को वच आनी तालां भर. आमी बेकार हांचे तालां भरपाक आनी कसले हे मिटर पयशे भरूनय आमकां कसलो तालांव? आमी कोणाचे 16 लाखाक नागयला. आनी आमचे हे मिनिस्टर आहा पळय उसने बोला है मैंने आपको तू वीडियो क्या तू साइड करो आराम करो, बढ़िया। आपको परमिशन किसने दिया वीडियो को गाली डालने के लिए? गाली किसने डाला? हाँ आपके स्टाफ ने और आपने डाला है। किसने डाला? आपके स्टाफ
आमच्या सर आम्ही पळयला कळ्ळें त्याने आमच्या मनशाक धुकल्ला तो आणि पळय मी भायर येयले न्ही आमी उलयता तुमी मातशी राव हा पळय आमी भायर येयले न्ही मागीर हे म्हणपले पुलिसाक फोन मारता तुमी म्हणपले बायचो गो कितें करताले काय खंय आम्ही ऐकला हांवें ऐकला म्हटला हांवें ऐकला सगळ्यांनी ऐकला सगळ्यांनी ऐकला आमच्या असोसिएशनाच्या एका म्हाका कॉल येता हे फटींगपण हे सुबेज उलयता म्हणून खूप फाट्याक मिटर घालपाक पयल्यान एचओडी सांगता पुलिसांक स्वता आपूण आपयता म्हणटा म्हणजे पुलिसांक आपयता म्हणटा म्हाका सांग पुलिसाक आपयता म्हणून सगळे मिनिस्टरांक गाडयो मारतात अरे मिनिस्टरांक गाडी मिनिस्टरांक गाडी आत्ताय मारता नाही ना, तुम्ही आमच्या बायचो गो कित्याक म्हटले तुम्ही आमच्या बायचो गो कित्याक म्हटले तू पळोवन कित्याक रावलं तुम्ही आमच्या बायचो गो कित्याक म्हटले तुम्ही आमच्या बायचो गो कित्याक म्हटले ना एका जिपीन घालून व्हर नाल्यार पळय आम्ही तुझ्या वाटेक घेतला न्ही तुवें तर काय म्हणून तू हॉटेलवर पळोवन कित्याक रावलं आणि बायचो गो की आम्ही तुझे कितें केला तर आम्ही सगळे येता चल चल तुका एकाच म्हणटा बायचो गो हांव मिनिस्टर अजूनही गाडी फोन मारता तुम्ही म्हणपले बायचो गो कितें करताले काय खंय हांवें अशें म्हणूंक ना आम्ही ऐकला हांवें ऐकला बायचो गो कितें म्हटला हांवें ऐकला सगळ्यांनी ऐकला सगळ्यांनी ऐकला बायचो गो म्हणूंक ना न्हू एक मिनिट आमच्या असोसिएशनाच्या एका म्हाका कॉल येता हे फटींगपण हे सुबेज उलयता म्हणून खूप फाट्याक मिटर घालपाक पयल्यान एचओडी सांगता पुलिसांक स्वता आपूण आपयता म्हणटा पुलिसांक आपयता म्हणटा म्हाका सांग तुवें जर काय म्हणूंक ना पुलिसाक आपयता म्हणून सगळे सद्दां येवन मिनिस्टरांक गाडयो मारतात अरे मिनिस्टरांक गाडी मिनिस्टरांक गाडी आत्ताय मारता नाही रे, तुम्ही आमच्या बायचो गो कित्याक म्हाका सांग तुवें जर काय म्हणूंक ना न्हू तुवें जर काय तूं पळोवन कित्याक रावलं राव तुवें जर काय म्हणूंक आमच्या बायचो गो कित्याक म्हटले? तो बायचो घोवागेर गेलो आसतलो त्यांचा ट्रेंड मरे तो बायच्या घावाक फोन मार आणि आपय आता